आतां एविएशन हब आनी ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग हॉस्पिटल म्हणटात ते आमकां आयज पासून कांयच खबर ना. आमी फकत ते पत्रांचेर वाचलां. ना म्हण सरकाराच्यान आमकां कांयच येवंक ना म्हण प्रोजेक्ट कितें आहा तो एक्सप्लेन करूं ना पंचायती कांय सांगलो ना लोकांक कॉन्फिडन्सान गेलो. पूण तरी पूण हे आमी पेपराचेर येत तें वाचून आमी एक ग्रामसभा घेतली आनी लोकांक एक्सप्लेन केलें अशें अशें जावपाचें शक्ती आसा ही अशें दिसता. तेच म्हळ्यार लोकांनी आनी ग्रामसभेक अलॉंग विथ द पंचायत टोटल आमी ओपोज केला. आमी हाचेर विरोध आसा. पयलीं सद्याक ही जागा आहा त्या जाग्याचेर इट्स अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आनी इट इज अ रिचार्जींग झोन फॉर द ग्रावंड वॉटर. ते लॅटरायट सर्फेस आहा ती आनी पयलोय आमी हाचेर ही जमीन पिड्यार करपाक कोणी पिड्यार करपाक हाचेर विरोध करीत आसा आनी हाचेर आमी कांय येवपाकूय दिवपा ना. जेन्ना लोकां नाका तेन्ना सरकारानूय मानून घेवपाचें. लोकां नाका जाल्यार तें करप ना. पूण सरकारा अशें दिसलां की जमीन कशी हडप करपाची हें सरकाराचो विचार आहा अशें दिसता. नाजाल्यार तर हो विचार नाशिल्लो जाल्यार सरकार पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन पंचायती पयलीं सांगता आसलो हें कितें करपाचें. आनी अशें लागता की IPB म्हणटा ती एक वेहिकल जाल्या गव्हर्मेंटाक फकत जमणी हडप करपाच्यो. आयज एक पंचायतीन कितें कन्स्ट्रक्शन केलें ऑक्युपन्सी कतरी टॅक्स चालू जाता. पूण आमचे हिंगा असो एक प्रकार जाल्लो आसा. ONGCन IPB अंडर कन्वेन्शन सेंटर बांदलें. कन्वेन्शन सेंटर बांदून इनॉग्रेशन जावन सगळें जालें पूण आयज पासून पंचायतीचे ड्यूज आहा त्या एक ड्यूज पावना. आनी हिंगाय अशें दिसता की गव्हर्मेंट सरकाराचो असो विचार आहा हिंगा सगळें हडप करून आपण हावपाचो आपण सुसेगाद बसपाचो लोकां त्रासाक घालपाचो. आमचे पंचायतीचेर भरपूर प्रेशर आसा. कित्याक आमी आज मुद्द्याचेर लोकांक कितें जबाब दिवपाक आमी शकना कित्याक आमकां कांय म्हायती ना. आनी हे प्रोजेक्टाचो कितें इफेक्ट जातलो तोय सांगपाक आमी आतां पेपराचेर वाचूनच ताजेरूच कळना. ना म्हूण आमकां पंचायती कांयच सांगलो ना आनी कांयच खबर ना. तरी पूण आमी आतां IPBक मेमोरेंडम धाडला. तसोच CMक धाडला, खासदाराक धाडला आनी MLAक धाडला. तसोच MLAन हो मुद्दो जो आमी सांगलो तेन्ना MLAन हो विधानसभेकूय घेतलो. पूण सरकाराक दिसलो ना की आमी हो लोकांक सांगचो पंचायतीक सांगचो हो प्रोजेक्ट कितें तो. आयज पासून आमकां सरकाराच्यान जाप येना कसली तरी पूण हांव तुमच्या मिडिया माध्यमान मागता सरकाराक रिक्वेस्ट करता हो प्रोजेक्ट पयलीं कितें तो लोकांक एक्सप्लेन करचो आनी लोकांक जाय जाल्यार फुडें वयचें. जेन्ना लोक सरकार आयज गोंया अशी एक चर्चा चल्ल्या वयता थिंगा ओपोज करता. ओपोज कित्याक जाता. सरकार लोकांक कांय सांगना फकत लोकांच्या माथ्यार हाडून थापपाक हें करता. ताका लागून हांव विनंती करता सरकाराक तुमच्या माध्यमांतल्यान हो प्रोजेक्ट हांगाचो बंद करचो. ना एरो स्पोर्ट्सा बद्दल जेन्ना असेंब्ली सेशन चलतालें तेन्ना आमचे जे व्यू आशिल्ले ते आमी असेंब्लीक बी मांडले. सरकार कितें करता थ्रू IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डांतल्यान हे सगळे प्रकल्प हाडटा. लोकांले कन्सेंट नासतना ग्रामसभेचे लोकां विलेज पंचायत लोकांचे म्हणजे जे विलेजाचे तांकां कांय खबर ना हे कितें करता आनी एप्रूव करता आनी मागीर लोकांक तकले थापता. हे शेअर जावपाक जायना. सो वी हॅव अपोज्ड आमगेल्या आमदार नात्यान प्लस विलेज पंचायत कानांगिनी बेतूल आमगेली हे नाकेरी बेतूल दे ऑल्सो हॅव अपोज इट. ते स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन फायल केलें. सिग्नेचर कॅम्पेनूय चालू आहा आनी अशें जावपाक ना. हांव म्हणटा आमगे केपें हो नॉट ओन्ली दीस प्रोजेक्ट बट एनीवेर इन गोवा कसलोय तरी प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसा ते पयलीं लोकांक हाडपाक दाखोवपाक जाय. लोकां बाबान सोजमावपाक जाय दीस आर द बेनिफिट्स वॉट एवर द एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस खोले सांगपाक जाय. तुमकां जाय तशें करून सरकार तुमकां पावर आहा म्हणटा कितें हाडले कोतले लोकांक तकलेर घातले will be against it and whatever it is समज जर बरें आहा then let the government come and explain to the people of कानांगिनी आमगेले बेतूल नाकेरी. तुमकां खबर आसा तितून कितें कितें येता तें आमकां सांगलां इट इज अ स्काय डायविंग सम फेसिलिटी म्हण आमकां अजून प्रोजेक्टाच्या बद्दल कांय ना बट ओवरऑल आयकलें ते प्रमाणे आनी ड्रोन सम युनिट मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट यू वॉन्ट टू प्रपोज देर. सो दीस आर द ओनली थिंग आमकां दाखयलें सांगिल्लें बरें आमकां कळटा कशें आमदार येना तर आमकां आनी पंचायत हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. न्हू आमकां पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवन सांगपाक जाय आसलें तेन्ना आमी लोकांक सांगपाक शकताले. तुमकां जाय तशें करून करतले आनी लोक आयकता म्हण आज तुमकां खबर आहा सरकार हे बॅकफुटार आसा. जे प्रकल्प सरकार लोकां विरोध हाडा ते सगळे लोकांनी बोवाळ म्हणून ऑब्जेक्ट करून परतून फाटीं गेले. तशेंच समज इफ इट इज नॉट देर इन फेवर ऑफ आवर विलेजर्स
आमगे केपेकारांचे गोंयचे इन जनरल वी विल ओपोज इट फॉर शुअर. तुमच्या हितून एक एरियेंत एरो स्पोर्ट्स म्हणून एक हे येता तांचो तुमचो ओपोज आसा काय कितें आसा तुमी मातशें सांगपाक शकता? हय आमचो ओपोज आसा, सगळे लोकल्सांचो ओपोज आसा. कित्याक हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत बेनिफिशियल असो न्ही. बेनिफिशियल सोडूच हो प्रोजेक्ट एक सामको गव्हर्मेंटाचो असो हेतू की लोकांचेर हाडून थोपपाचो. ही इज नॉट गव्हर्मेंट गोवा अगस्ट. प्रमोद सावंत आय डोंट नो वेदर ही इज अवेअर ऑफ द पीपल नीड्स ओ नॉट. कित्याक आमचेर न्ही आतां हुकुमशाही चलोवपाची पाळी येयल्या. म्हणजे तुका हांव सांगता तूं आयक तशें. सो ताका लोकांचें मत नाका. ताका फक्त इलेक्शन येता तेन्ना लोकांची मतां जाय. सो हे दायऱ्यान ताका तें मत नाका. सो ते IPB बोर्डाचेर साकून हे पळय प्रोजेक्ट आमचेर पळय थोपतात न्ही. आय एम गोइंग टू टेल CM प्लीज डोंट डू दीस बिकॉज वी आर नॉट हे स्लेव्स न्हू ताच्या अंडर रावपाक. एंड गोवा हॅज बीन लिबरेटेड. लिबरेशन म्हणटा तें रायट आमकां आसोंक जाय. So we don't want this project to come in Goa. I mean in my village, Nachiri Betul village. ओके. पूण हो जेन्ना विलेज प्रोजेक्ट जेन्ना येवपाचो आसला तेन्ना तुमकां कळयल्लें बी कितें? आमी कांयच ना. थ्रू मिडिया वी केम टू नो so and so this thing is coming. And to the guidance of Elton sir, he has been protective to our village. हांव जाल्यार सांगता तुका हो आमचो सर इतलो अनुभव ताका इतलो आसा की तो जाणा कितें बरें आनी वायट तें आपल्या पोरीचें. तो वायट आमच्या गांवांत कांयच हाडचो ना इतलो म्हाका खात्री आसा ताजेर. कित्याक जेन्ना ताजो टेन्युअर स्टार्ट जाला टील डेट टील नाव ही हॅज डन अ गुड जॉब टू केपें पीपल टू डू केपें नंबर 1. आनी असले प्रोजेक्ट जे गांवांक नाका ते तो कसोच हाडचो ना. ही इज बीन विथ द पीपल एंड इज फॉर द पीपल.